हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. तर मॉर्निंग स्टार्ट करता. ओके, 11 o'clock जाल्या आणि हांवें म्हटलें की हांव तुमकां एक बारीकसो अपडेट दितलें म्हणजे सांगतलें म्हणून. सो येस, हांवें हे दिसांनी व्लॉग्स अपलोड करूंक ना कारण म्हजी मामाय एक्सपायर्ड जाल्या. ओके, सो ताका लागून हांवें व्लॉग्स बी कांय अपलोड करूंक नासले. थोडे दीस हांवें गॅप केला आनी हांव नोको वो आतां व्लॉग हांव शूट करता पळय तो तुमचे मेरेन केन्ना पावतलो तो म्हाका खबर ना, कित्याक हांवें तुमकां सांगलां हांव थोडे दीस व्लॉग्स घालचें ना म्हूण. सो ताका लागून तो मातसो व्लॉग तुमकां लेट येतलो. आनी म्हजी मामी बी येयल्या, सो पळयता तुमकां म्हज्या मागीर नॅक्स्ट व्लॉगान बी तुमकां तिका मेळयता. ओके, ट्राय करता शूट करून दवरपाक व्लॉग्स आनी मागीर अपलोड करतले. ओके, थोडे दीस जाले उपरांत काल फ्युनरल बी सगळें जालें. ओके, आनी आतां जस्ट उरल्यात म्हणटा पळय ते आमची मेमरीज. ओके, उगडा आसा म्हाका जेन्ना इस्कॉलाक हॉलिडे पडटा, टर्म काबार जाता तेन्ना इस्कॉलाक व्हडले हॉलिडे पडटा पळय तेन्ना ती आमकां व्हरपाक येताली हॉलिडेक आपणागेर रावपाक. ज्या दिसा हॉलिडे पडटा पळय त्या दिसा लायक आमी इस्कॉलाची घरा पावचे पयलींच ती येवन आमकां रावताली व्हरपाक आपणागेर. आनी दुसरें म्हटल्यार केन्ना म्हापसा वयताली ती तेन्ना आमकां कलरींग बँगल्स हाडटालीच, म्हाका आनी रुक्सेंड्राक स्पेशली. ईच एंड एवरी टायम ती म्हापसा वयता पळय तेन्ना आमकां बँगल्स हाडटालीच ती. आनी आमची इतली बँगलाची कलेक्शन आसताली ल्हान आसतना सांगपाक जायना पळय तितली. इवन आतां पासून ती हाडटाली आमकां. लायक हांव काजर जावचे पयलीं बीन हाडटाली ती बँगल्स बी घेवन येताली, बँगल्स हाडटाली आनी खावपाक बी घेवन येतालीच ती. चायल्डहूड आमचे म्हजें म्हणटू आनी म्हाज्या भयणीचे 5th भयणीचे तितले ना थिंगासर, बट व्हडले भयणीन दुसरे भयणीन बी तेंच्यांनी खूब थिंगासर लायक तेंच्यांनी खूब थिंगासर चायल्डहूड आपणाचें स्पेंड केला. ओके, ती थिंगासरूच ल्हान आसलेली व्हड बी जाल्या. सो देवाक जाय आसलेलो मनीस आमच्यांनी कांय आडोवंक जायना. करेक्ट, आमचीशीन मामायच्यो आनी आमच्या ग्रॅनीच्यो मेमरीज खूब आसा सामक्यो. आमच्यांनी ते केन्ना विसरोंक जायना पळय ते भाशेन आमचीशीन तांच्यो मेमरीज आहा. सो येस, देवाक जाय आसलेली वस्त आमच्यान केन्ना आडोवंक जायना. सो ते भाशेन. ओके, सो फ्रेंड्स, म्हजेशीन थोडेशे व्लॉग्स पेंडींग आहा ते म्हाका अपलोड करपाक मेळूंक ना बिकॉज आमची मामाय बी सडनली लायक थेरेपेंतूच एक्सपायर्ड जाली न्हू. सो ताका लागून ओके ते मागीर ह्या व्लॉग्सा फाटल्यान नाजाल्यार पळयता केन्ना अपलोड करून मेळटा पळय तेन्ना करतलें अपलोड. ओके, सो येस, हो धाकटोसो व्हिडिओ आसलो सांगपाक तुमकां रिगार्डींग म्हज्या मामायच्या वयर लायक ती एक्सपायर्ड जाल्या बी म्हूण आनी हांव व्लॉग्स बी घालनासलें म्हूण. ओके, म्हज्या मामायच्या आत्म्या पासतूय मागा की तिका सगळें सूख फावो जाल्या म्हणून. ओके, आनी कांय मागना तुमचेशी. आनी हांव हिंगासर हो व्हिडिओ एंड करता आनी तुमकां मेळटा म्हज्या नॅक्स्ट व्लॉगान.